सिद्धिविनायक देव स्थापन करून 31 वर्ष वयर जालें आणि आमी हे भव्य उत्सवान मोठे उत्सवान आमी साजरा करता जात्रा 4 दीस कळ्ळें तुका. आयज आमचो हो दुसरो दीस बरे उत्सवान आमी साजरा केल्ले आनी हे हेजेन आमी हो देवूळ वयर काडलो आसा आनी हेज्याक मुखार आमी हेका हातबोट लावन भायर वयर काडपाक सोदता. सगळे भाविकांनी हेणे आमकां मदत करची. मदत करची. सगळे भाविकांक बरे येवन बरे हेजेन आमचे हातभर लावन हे करचें. ओके. आज किती आसा पालखी तुमची? आतां आमची पालखी जातली. पालखी जातरी नंतर आमचे हे जातले आरती नंतर हे आसा पावणी आसा. पावणी नंतर आमचे नाटक आसतले. अशें करून आमचे कार्यक्रम चालू आसता. कितले दीस तुमगे जात्रा? आमची 4 दीस जात्रा आसता. ओके. कितें लोकां अपील कितें करता तूं? लोकां अपील म्हणटा सगळे भक्तजणांक विचारता हांव ते सिद्धिविनायकाच्या गणपतीचे भक्त आहात तेतल्यांक बरे भशेन येवन दर्शन घेवचें लोकांनी आनी बरे भशेन तेंचे हे करचें. आनी महाप्रसाद बी दवरला? महाप्रसाद डेली दनपारचे आसता एका महाप्रसाद आसता. गोमंतक टीव्ही खातीर काणकोणच्या रिपोर्टर सोयरू कोमरपंत.